निपुण जोशी, महिला एंड नूतन इंग्लिश हायस्कूल मडगाव. तुम्ही हांगा लागीं येवन रावल्यारूय जाता. यो निर्मित यो पेंटिंग कॉम्पिटिशन फॉर डिफरंटली एबल्ड स्टूडेंट. पहिले नाम सहर्ष संतोष वांगणकर. पहिले नाम सहर्ष वांगणकर, दुसरे शमस परिश्वादी आणि तिसरे आरशा भद्रन. कोणूच येवना हांच्यापैकी. आम्ही फुडें या. स्केचिंग कॉम्पिटिशन फॉर कॉलेज स्टुडंट्स. पहिले इनाम सिद्धी उदय मडकयकर, फादर आग्नेल आर्ट्स एंड सायन्स पिलार. सेकंड प्राइज चंद्रकांत परब, गोवा कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग फर्मागुडी. आणि तिसरे इनाम समीक्षा केळकर, कामेल कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स नुवे. फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन जे पब्लिका खातीर घेतिल्ले ताचो निकाल असो आसा. श्री शैलेंद्र नायक, श्री नंदन बिरोडकर दुसरे इनाम आणि तिसरे इनाम वनिता फेर्नांडीस. हांचे फोटोग्राफ्स किंवा पेंटिंग्स जांकां प्रायजीस मेळिल्ली आसा ती भायर डिस्प्ले केल्ले आसा. तुम्ही अवश्य पळोवंक शकतात ते. फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन फॉर डिपार्टमेंटल स्टाफ. रान खात्या खातीर तांच्या कर्मचाऱ्यां खातीर ही सर्त आशिल्ली आणि पयलें इनाम मेळ्ळां डॉक्टर सिद्धेश नायक, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर मोलेमचे जावन आसा ते डॉक्टर सिद्धेश नायक. दुसरे इनाम मिस्टर सुलेश नायक जे फॉरेस्ट गार्ड जावन आसात. रान खात्यान अधिकाराची जबाबदारी सांबाळटा आसतनाच तांच्या मदलो कलाकारूय जागृत दवरप हे गरजेचे आणि तेच दोतोर सिद्धेश नायक हांणी दाखोवन दिला. आणि तिसरे इनाम श्री अलीसाब शेख, रेस्क्युअर आसात. सगळ्या जैतिवंतांचे अभिनंदन. तशेंच क्विज कॉम्पिटिशनूय आयोजीत केले रान खात्यान, जाचे इनाम प्रतीक भंडारे, केबी हेडगेवार, पुजिरा हांगचे. पहिले इनाम. दुसरे इनाम नदीश सागर सावंत, शांतादुर्गा हायस्कूल बिचोली. आणि टिया पै लोटलीकर, पीपल्स हायस्कूल रनर अप. महान शास्त्रज्ञ आइन्स्टाइन हांणी म्हळां की लूक डीप इन टू नेचर अँड देन यू विल अंडरस्टँड एव्हरीथिंग बेटर. निसर्गानूच सगळ्या प्रश्नांची उत्तरां आमकां पळोवंक मेळटली आणि प्रत्येक गोष्टीचे बरें आकलन जावपा खातीर आमकां निसर्गा कडेच परतून वचचें पडटलें. भोवमानेस्त सीएम साहेबांक अजून एक मागणें. एक आमच्या मदीं ग्रूप आयिल्लो असो इंदोर साकून, तांचे तुम्ही सन्मान करचो. श्रेष्ठा गोयल, आपसे प्रार्थना है कि कृपया मंच पे आए और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से ये सम्मान का स्वीकार करें. जांचो विमेन एम्पावर्ड ग्रुप आसा इंदोरचो आणि वेगवेगळे ॲक्टिव्हिटीज ते सातत्यान करत असता. इंटरनॅशनल अवॉर्ड फॉर विमेन एम्पावरमेंट बाय विटी गॉसिप इंटरनॅशनल असोसिएशन. वेगवेगळ्या प्रकारचे महिलांच्या सशक्तीकरणाचे कार्यक्रम ते करत असतात. गोंयाक सुद्धा तांणी काल एक बऱ्यात बरी रॅली हांगा काडिल्ली आसा. मड रॅली, मड रन, सेल्फ ड्राईव्ह इव्हेंट अशा तरेच्या उपक्रमांनी ते सदांच असतात. रान खात्यान एक रिपोर्ट ऑन एवियन डायवर्सिटी असेसमेंट ऑफ बोंडला वायल्ड लायफ सँच्युरी 2021 तयार केल्लो आसा. ताचे प्रकाशन करचे अशें भोवमानेस्त मुखेलमंत्र्यांक लागीं मागता. खूप सुंदर अशा पद्धतीन हो वार्षिक अहवाल तुमच्या उजेर प्रकाशित जातना भोवमानेस्त मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी.
देव बरें करूं सर. सगळ्यांनी बसका घेवची. गोंयचो विकास हेच जाचें ध्येय जावन आसा आनी गोंयांतलो प्रत्येक घटक जावं तो मनीस, निसर्ग, मोनजात, साधन सुविधा सगळ्यांक उंचेल्या पांवड्यार व्हरपाचें जो सपन जो पळयता आनी तेच ध्येय दवरून वावुरता अशें आमचे मुखेलमंत्री भौमानेस्त दोतोर प्रमोद बाब सावंत तांचे लागीं मागता की ह्या खाशेल्या खिण्यार तुमी तुमचे विचार परगटावचे. दोतोर प्रमोद सावंत. फोर्थ बर्ड फेस्टिवल ऑफ द गोवा आजच्या सुवाळ्याक व्यासपीठार हजर आसा आमचे सार्वजनीक बांदकाम मंत्री बाब दीपक पावसकर, PCCF सुभाष चंद्र, त्याच बरोबर मिस्टर संतोष कुमार आणि बाकीचे ऑफिसर्स, समोर आशिल्ले फॉरेस्टाचे सगळे ऑफिसर्स, खास करून उपस्थित आशिल्ले म्हजे मिडिया फ्रेंड्स आणि बाकी समेस्त भावा भयणींक खूप खूप येवकार. Again, I would like to welcome all the guests who had come specially for these festivals to watch the birds for the 4th Bird Festival. I welcome to one and all. The Goa is always known for the International Film Festival. Now the Goa will also known for the Bird Festival in future. Goa has always known for this type of biodiversities. Just now we have inaugurated one biodiversity park, the 1 kilometer ahead from here. I'll request all the guests, those who are present here for the bird watching festivals, they can visit the biodiversity park also. That is a two good biodiversity park which are already constructed by our forest department. हांव समेस्तांक परत एकदा खूब खूब हुनहुनीत परबी दिता. चवथे फावटी आमी हे बर्ड फेस्टिवल आमच्या मोल्या गांवांत ऑर्गनायज करता. मोल्या गांव म्हाका दिसता आज गोंयांतच न्हय, देशांत न्हय तर इंटरनॅशनली जाणा जाल्लो आसा वेगवेगळ्या गजाली खातीर. एक गजाल सिद्ध जाता की आमी बायोडायवर्सिटी पार्क मोल्यान आनी चवथे बर्ड फेस्टिवल अगेन इन मोलेम हे ऑर्गनायज करता आसतना सगळ्यांक सांगपाक सोदता की वी आर मोर कन्सर्न अबाउट द मोलेम. आमकां मोल्याची चड चिंता आसा, आमकां गोंयची चड चिंता आसा आनी मोलें सेव करपा खातीर मोलेकार आनी गोंयकार म्हाका दिसता खूब पुरो आसात. निश्चितच जी रानावनां बाय सिद्धीन एक्सप्लेन करता आसतना हो सैम, हो वाठार आनी हे माणकुलें गोंय हाजे बऱ्या पद्दतीचे बायोडायवर्सिटी प्रिजर्व करून दवरपाची म्हणजे आमच्या जाणटेल्यांनी काळजी घेतली, आतांचेय लोक काळजी घेतले. म्हणून तर म्हाका दिसता हाजो आस्वाद सगळ्या लोकांक जर आमी घेवपाक दितले आसत जाल्यार अशा पद्दतीच्या बर्ड फेस्टिवलाची गरज आसा. आमच्या कडेन आशिल्लो सैम जर तो वाठार आमी पळयता की दूधसागर वॉटरफॉल आसतलो, आमचे हांगासलें महादेव टेम्पल आसतलें, हो सगळो सैम जर आमी अशा पद्दतीत प्रिजर्व करून दवरलो आनी जर लोकांक दाखयलो जाल्यारूच ताचो खरो फायदो गोंयकारांक आनी इंटरनॅशनल आनी नॅशनल टुरिस्टांक जावपाक शकता. अदरवायज आमी जर म्हटलें की जंगलात कोणीच वचूंक जायना जाल्यार म्हाका सांग, जंगलात आसलेले पक्षी आसतले, बाकीचे सगळ्यो थंयसरल्यो बायोडायवर्सिटी आसतले, आमी केन्ना पळोवपाक शकतले. बट ताचो समतोल दवरता आसतना आमच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ज्यो ज्यो गजाली केल्या निश्चितच वाखवणे जोगी आसा. म्हणजे जावं त्यो म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी, जावं त्यो महावीर वायल्ड लायफ सँच्युरी, जावं त्यो सलीम अली बर्ड पार्क सँच्युरी, जावं ती बोंडला सँच्युरी, जावं ते नेत्रावळी वायल्ड लायफ सँच्युरी, सगळ्यो वायल्ड लायफ सँच्युरी बऱ्या पद्दतीत प्रिजर्व करून दवरप आणि त्याच पद्दतीन म्हणजे गोंयांत येयल्लो टुरिस्ट वो ह्या वायल्ड लायफ सँच्युरीनी येवपा खातीर सदोदीत म्हाका दिसता आमच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो आस्पाव हो सदोदीत खूब खूब मोठ्या प्रमाणात आसता. म्हाका चिंता आसा एकूच, देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट जो आसा म्हणजे आमच्या लोकां मदीं आनी फॉरेस्टा मदल्या आमच्या फॉरेस्ट ऑफिसरांची, तो कॉन्फ्लिक्ट खंय तरी सोंपपाक जाय, तो कॉन्फ्लिक्ट खंय तरी मिटोवपाक जाय. म्हणजे फॉरेस्ट रायट एक्टाच्या नुसार तांच्यो जमनी तांकां परत दिवपाच्यो आसतल्यो किंवा आमी पळयता की तांकां ह्याच फॉरेस्टान तांकां खंय तरी आमी तांचो उद्योग धंदो तांकां जे रावतात तांकां आमी खंय तरी उत्पन्न मेळोवन दिवपा खातीर फॉरेस्ट मिनिस्टर म्हणून म्हाजो प्रयत्न आसा. आमी कालूच फॉरेस्ट रायट एक्टाची मिटींग पणजी हांगासर आमच्या वनभवनात घेतली आनी ज्यो केसीस पेंडींग आसा म्हणजे 10,000च्या वयर लोकांनी एप्लाय केला, भितरल्यो 3,000 केसीस ह्यो पयल्या फेजींतल्यान म्हाका दिसता कवर म्हणजे जेका आमी आमची ग्रामसभा म्हणटा तातूंतल्यान फुडें वचून SLDC DLC ह्या मिटिंगे कडेन वयतल्यान तेज्या उपरांत क्लियर जातल्यो.
कालच्या मिटिंगेत आमी जाला त्या प्रमाणे आमकां सर्वेयर अपॉइंट करपाचे आसा. जाता तितके बेगीन सर्वेयर अपॉइंट करून ह्यो केसीस क्लियर करपाचे आमी थारायला आनी निश्चितच ताचोय सगळ्या जाणांक हो लाभ मेळटलो. दुसरी गजाल सगळ्यात व्हडली जी आमी केली ती फर्स्ट टायम नेचर गायड्स ट्रेनिंग 180 भुरग्यांक आमच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या वतीन ट्रेनिंग आतां पर्यंत दिल्या. म्हाका दिसता सरपंच म्हाका थोड्या जाणांक उरल्या म्हणून सांगतालो, तांकांय ट्रेनिंग जी आसा ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या वतीन नेचर गायड्स ट्रेनिंग म्हणून दिली वयतली, जेणे करून हे भुरगे टुरिस्टा खातीर आसतले किंवा बाकीचे काय म्हणटा आमी स्कील एम्प्लॉयमेंट तयार करप किंवा ज्या जाग्यार रावता तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग तांकां सर्टिफिकेट दिवपाचें काम म्हज्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान केलां. आनी निश्चितच आजुनूय टुरिस्ट अट्रॅक्ट करून आत्तां धांवन PCCF चंद्रानी हांव उलयतालो की मोर एंड मोर टुरिस्ट फ्रॉम द कोस्टल बेल्ट आमकां हांगासर हाडपा खातीर एक टुरिजम डिपार्टमेंटाच्या बरोबर टायअप करून जावं ते मागीर बायोडायवर्सिटी पार्क, जावं तो वॉटरफॉल, जावं ते आमचे सतपाल, जावं तो मागीर महादेव टेम्पल, ह्या सगळी कडेन चडांत चड हाडपा खातीर सरकाराचो प्रयत्न आसतलो. अजूनय बी द नेक्स्ट स्टेप जी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान म्हाज्या अंतर्गत घेतल्या ती तुमकां सांगता. फर्स्ट टायम आमी म्हणटा की जेका वनमित्र म्हणजे मेडिसिनल प्लांट्स प्लग करपा खातीर आमी जवळपास मोर दॅन 35 पीपल्स हॅव रजिस्टर्ड, म्हणजे जेका आमी वनमित्र म्हणून ताका कार्ड दिलां. कारण जंगलात आमी पळयलें की पयले फावटी हांवें फाटले फावटी जेन्ना जस्ट घेतलो आसत जाल्यार 250 टन आवळो आमच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान जाता. एका झाडाचेर म्हाका दिसता मागीर भेडा आसतलो, आवळा आसतलो, मोर दॅन जवळपास 150 मेडिसिनल प्लांट्स जे आमच्या फॉरेस्टात अवेलेबल आसा, हे स्पिसीस अवेलेबल आसा. बट दयव करून आमी पळयता की ही सगळी आतां पर्यंत फक्त वेस्ट जाताली, आमी केन्नाच काडूंक शकनाशिल्ले. मेडिसिनल प्लांट पॉलिसी डिसायड करून आमच्या कितलेशात जे आमी वैद्य मित्र म्हणून जांकां रजिस्टर्ड दिल्या तांच्यांनी हे काडपाक सुरवात केला आनी ताज्या मार्फतूच आमकां जेंका जेंका ते तेजो प्रोफेशनली यूज करपाक शकतले, मेडिसिनली यूज करपाक शकतले, ज्यो गजाली जाय त्यो करपा खातीर निश्चितच आमची पुराय मदत ही फॉरेस्टा कडल्यान आसतली. म्हळ्यार हांव समेस्त मोल्याकारां कडेन इतकेंच मागता की हे अभयारण्य आसतलें, मोले पार्क आसतलें, हेजें राखण तुमीच केलां. हाज्याय फुडें आमी म्हणटा हांगासली बायोडायवर्सिटी आसत किंवा हांगासल्यो सगळ्यो स्पिसीस आसत त्यो राखून दवरपाचें काम आमकांच करचें पडटलें. ताका लागून तुमचे सगळ्यांचें सहकार्य आमकां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक जाय, तें तुमच्या कडल्यान मेळचें हाजी हांव अपेक्षा करतां. आमी खंयसरूच कॉन्फ्लिक्ट दवरपा ना. नक्कीच तुमचे विविध विशय फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे सोडोवपा खातीर आमी प्रयत्न करतले हाजें हांव आश्वासन दितां. In spite of the COVID, I think that so many people who have participated in this bird festival, I once again welcome you. Your enthusiasm for the bird festivals is really, it shows for the, in future our bird festival will day by day will come at the international level. I think for this bird festival, this time the bird festival which we have organized in the Mole, for this bird festival, all of the people from the nationally and internationally people, those who have come here, they definitely they'll enjoy not only the bird festival, but also the biodiversity and flora and fauna of not only of the Mole, but rest all the wildlife sanctuaries, the Netravali. Altogether, there are the more than 7 wildlife sanctuaries there. There are one more, especially the Salim Ali Bird Sanctuary, which is also near to the capital, in the capital Panjim, which is in Sharau. It is a bird sanctuary. That also you can enjoy that type of bird sanctuary in the state of Goa. I think my government is always supporting for the people of the state. That's why they have trained so many youth for the different activities in the forest. They have nature guides training given for the students and youth from our, especially from the wildlife, and they are earning the bread and butters from the forest. This type of activities always we are promoting. Goa is always known for the more than 450 species of the birds in the state of Goa. And at this particular season, there's so many birds which are always coming from the different, not only from the nationally, but birds also comes internationally into the state of the Goa at various places, not only in the wildlife sanctuary, but at the different villages of the Goa. So once again, I welcome all of you, and Goa is not only known for the sun, sand and sea, but Goa is also known for this type of interland tourism, this type of bird festivals. So I think with this event,
again the Goa will go for the internationally, and we are always there to save our biodiversity. We are always there known for to save the Mole. I thank you once again for this festival. Thank you one and all.